तुझे बघून म्हाका जिवीत ना बोल जेजू आनी पदवी तुझे बघून म्हाका जिवीत ना बोल जेजू आनी मार्कूचें शुभ वर्तमान. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोडली आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलोलो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पोले, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाल केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवती बसलेल्यांचेर नदर बावंडावन म्हणलें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें.